हम तुम्हारे साथ हैं। बावीस साल तू मागे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। डेट विथ कॅन्डिडेटाचो आयचो भाग आमचो दाबोळे भितर आसा आनी दाबोळेचे आमचे भाजपाचे उमेदवार मॉविन गुदीन हे आमच्या बरोबर आसा. उलोवया आमी मॉविन गुदीन हांचे कडेन, जाणून घेवया तांचो प्रचार कसो चल्ला तो. वेलकम टू द शो. या कसो चल्ला प्रचार, दाबोळे भितर प्रतिसाद कसो आसा? प्रचार सारको बेस्ट चल्ला. हांव समजता जो फाटिंबो लोकांचो हांव पळयतां, जे लोक आमकां येवकार दिता, घरान घेता, आमकां आरती हें करून अशें वाडटा. म्हाका दिसता असलो प्रेम हांवें केन्ना हेजे इतली इलेक्शनां केलीं केन्ना पळोवना. म्हाका तरी दिसता एक लोकांचे लार कशें तें जावन जे आमी म्हणटा इट इज मेकिंग ह्यूज वेव्स, व्हडली लारां कशीं जाल्लीं आसा. आनी ही लारां अल्टिमेटली वोट गिनती जाता तेन्ना कळटलें कशें कितली प्रमाणान हें जालां तें. म्हाका तरी ती सुनामी येयत म्हूण भंय पडला. आनी ओपोजिशन जे इतले म्हणजे कांयच्या काय उलयता, कितें कितें म्हणपा जाय म्हूण उलोवपा जाय म्हूण, तेंचें म्हाका दिसता एक तरेन सारकें फ्रस्ट्रेशन जाल्लें आसा. म्हणजे एक ते कितें उलयता म्हणजे तांकां खबर आनी ज्ञान सुद्दां ना इलेक्शन कशें कॉन्टेस्ट करपाक. तेणी म्हणलें फर्स्ट टायम ही हांव हावज टू हावज वयता, मैदानार उतरलेलो. तांकां खबर ना प्रत्येक इलेक्शनान कुट्टाडेय बीन आनी हांगाय बीन हांव हावज टू हावज एवरी इलेक्शन वयता. वचपाचो म्हाजो उद्देश लोकांक मेळपा जाय, वोट मागपा न्हू. लोक म्हाजे बरोबर आसा, म्हाका खबर आहा. एक 5 वर्सान आमकां एक संदी कशी मेळटा लोकांक विचार करपाक. अपेक्षील आमी काम केलां, आमी खूंय चुकला, कितें सुदार हाडपा जाय, फ्युचर प्लॅनिंग तेंचे अपेक्षे प्रमाणे कितें आसपा जाय, ताका लागून हांव वयतां. आनी हांव प्रत्येक घरान वयतां आनी म्हाका मागीर ते अनुभव मेळटा. खूंय कांयच काम जावना, खूंय चड काम जालां. मातशें बॅलन्स ग्रोथ जावपा जाय, बॅलन्स डेवलपमेंट जावपा जाय, बॅलन्स्ड वे प्रोजेक्ट दिवपा जाय. ताका लागून हांव त्रास घेवन प्रत्येक जाणांचे घरा वयता. आनी हांव एक सांगपाक शकता, इट इज अ मोर देन एन ओवरवेलमींग रेस्पॉन्स. इतलो लोकांचो प्रेम. आनी हें कितें हें बेश्टें जावना. हें कितें जालां, आमी तितले प्रमाणान काम केल्लें आसा. व्हडले प्रोजेक्ट सुरवातेसून म्हाका याद आसा तशें की थोडे तरी हांव विसरलो. एक फर्स्ट बाब मनोहर पर्रीकर आसतना फर्स्ट मॉडर्न पंचायत घर विथ लिफ्ट एवरीथींग चिकले दिल्ले. ते उपरांत आमी वाडेम लेक ब्युटिफिकेशन केलें, वॉकिंग ट्रॅक केले, म्हणजे लोकां थिंगा सांजचे वॉका वचपा. एक एम्फी थिएटर ते पार्ट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. ताका फेज 2 उरलेलो आसा. आतां फेज 2 आमी इलेक्शन जावन स्टार्ट करतले. टायडल वे भितर येवन भायर वयता तशें ते फेज 2 तेजे उरलेले आसा. तेच भाशेन एक टायमा कॉटेज हॉस्पिटल आमी म्हणटाले, कांयच सुविधा नासली. लोकांची इतली वर्सां मागणी आसली. हांवें सांगिल्लें हांव करून दाखयतलो, जें हांव उलयतां हांव करून दाखयतां. हांवें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करून दाखयलें. आज सगळ्याहून बेस्ट हॉस्पिटल आमचें जाल्लें आसा. प्रायवेटा ना वयता, लोक हे हॉस्पिटलान वयता. जेन्ना लोकांचे एक प्रसंग आयलो, आख्या संवसाराचेर प्रसंग आयलो कोविडाचो, हांवें इवन सरकारा कडेन पयशे ना तेन्ना अंडर CSR 2 ते 2.5 कोटी रुपयाचे इक्विपमेंट थिंगा दिले. 100 सुमार बेड्स घातले विथ ऑल रिलेटेड इक्विपमेंट. एक लेटस्ट हेजी आमची एम्ब्युलन्स दिली विथ ऑक्सिजन एंड अदर फॅसिलिटीज. इट वॉज लिटरली लायक अ मिनी थिएटर दे वर टेलिंग मी इनसायड द आवर एम्ब्युलन्स. मागीर आय मिस्पा मशीन्स दिले, जे कोविड टेस्ट रोखडे जाताले. हेपेटायटीस A, हेपेटायटीस B, ऑल अदर ब्लड रिलेटेड वॉट यू कॅन टेस्ट टू दॅट इक्विपमेंट. हे इक्विपमेंट दिले. मातशे डॉक्टरांचे नर्सीचे कम्फर्ट पळयतना कॉफी मशीन दिले, कंप्युटर्स दिले, लॅपटॉप दिले, वो तांकां कितें सुविधा जाय आसली ती दिली. म्हणजे दे कॅन वर्क कम्फर्टेबली. हें सगळें करून हांवें थिंगा उणेच 11 मल्टीटास्कींग लोकांक कामां लायले. आनी 2 एडिशनल नर्सीस, एक डॉक्टर. हें प्रायवेटली हांवें केलें. हांव तांकां पयशे दितालो. आज पासून म्हाका दिवचें पडटा, कित्याक आय एम ट्रायंग टू गेट देम इन ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. तें मातशें डिले जालें.
पेंडमीक जाले बरोबर हांवें तांकां घरा वच म्हणूं ना, कित्याक दे हॅव वर्कड फॉर द पीपल. तेणी इतलें काम केल्लें आसा, ते घाण काडपाचें, क्लीन हॉस्पिटल दवरपाचें. सो माय हार्ट सेड नो, डोंट सेंड देम होम. सो दे आर कंटिन्यूईंग. पूण तेजो परिणाम की लोकांक बरी सेवा मेळटा. ते हॉस्पिटलाचें काम जालें. फर्स्ट फ्लायओवर इन गोवा जे आमी म्हणटा ग्रेड सेपरेटर एअरपोर्टा जवळ येयल्लें आसा. आनी आज हें हांवें केलें तें केलें. फ्युचरिस्टीक आमी कशें चेंज, फ्युचरिस्टीक प्लॅन्स कशें आसता ते म्हाका तुमकां सांगपा जाय. नितीन गडकरी रिसंटली येयला तेन्ना 22,000 कोटी तेणें गोंयचे पासत मोडले. 15,000 मोडले आनी 7,000 प्रोजेक्ट सँक्शन केले. हांवें तेन्ना नितीन गडकरीजी सांगलें, तुमी जे म्हणटा सिमलस ट्रॅफीक, आतां जेन्ना मुर्मुगांव पोर्टान स्टार्ट जातले सगळे थिंगा ट्रॅफीक फ्लो जावपा, आमची ते सिग्नल आहा थिंगा ट्रॅफीक ब्लॉक जातली. एअरपोर्टा आमी सिग्नल काडली, थिंगा ग्रेड सेपरेटर केलो, फ्लायओवर केलें. वॉट अबाउट बोगमालो जंक्शन, वॉट अबाउट MES कॉलेज जंक्शन, वॉट अबाउट कन्सावलीम जंक्शन, उपासनगर म्हणटा थिंगा, वॉट अबाउट NAD जंक्शन, आनी वॉट अबाउट द मेन वेर्ना जंक्शन हायवे, थिंगा ब्लॉक जावन उरतले. इतले फास्ट ट्रॅफीक येतले, टँकर येतले, ते ट्रेलर येतले आनी थिंगा ब्लॉक जावन उरतले. लोकांकूय ती हास्ती येतली, क्रॉस करपाक मेळपा ना, एक्सिडेंट जातले, लोक मरतले. इमिडिएटली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रेम आमचेर हांव सांगपाक सोदतां. तेणें सँक्शन केले 400 crore वर्थ. तेणें घोशणाय केली, प्रेस अधिवेशनाकूय सांगलें आनी हांगा येवन तेणें वर्नापुरी अनावन्स केलें. म्हणजे म्हाका तेणें तें काम फ्युचरा 1 वर्सा भितर करून दिता म्हणटा अशें आमी प्लॅनिंग केल्लें आसा. आनी हे भाशेन आमी काम केल्लें आसा. जॉगर्स पार्क सगळ्याहून सुंदर पार्क आख्या गोंयान म्हाज्या वाठारान आसा. आनी आतां तेजे फेज 2 आहा. जॉगर्स पार्काचें काम स्टार्ट जालां. फेज 2 करतना आमी आनी ब्युटिफाय करता तो पार्क. आनी तेचे बरोबर थिंगाच एक फुटसाल ग्रावंड येता, थिंगाच एक क्रिकेट ग्रावंड येता अंडर CSR. तें काम हांवें मुद्दम स्टार्ट करुना. आनी हें सगळें आमी कित्याक करता, कित्याक आमकां कामूच आमचें तशें करपाची पद्दत आसा. महिला खातीर एक महिला भवन येता थिंगा. सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप थिंगा काम करपाक शकतले. आनी काम करता तेन्ना तांकां विक्री करपाक तेंच्यो वस्तू ज्यो करता थिंगा आमी किओस्क टायप घालतले, वीच इज पार्ट ऑफ दॅट फेज 2 ऑफ जॉगर्स पार्क. म्हणजे तांकां विक्री करून कितें विकत लोकांक दिवपाकूय मेळटलें आनी ते 2 पयशे अन्नावट तेंची जातली. हें हांव कित्याक सांगता, सगळे प्रोजेक्ट केला ते सगळे व्हडले प्रोजेक्ट. ल्हान प्रोजेक्ट थंय आख्खे दिसभर हांवें रिसायट केल्यार ते काबार जावपा ना. हिंगाच आतां आमचे सेकंड ब्रीज येता, आमची सावथ वेस्टर्न रेल्वे ब्रीज येता. कित्याक थिंगा ट्रॅफीक ब्लॉक जाता, कोण हायवेचे भितर सरता तो, भुरग्यांक त्रास जाता, ऑफीस गोवर्स त्रास जाता, सगळ्यांक त्रास जाता. थिंगा 6 म्हयन्या भितर ती ब्रीज रेडी जाता. इतलें काम आमी केल्लें आसा. फ्युचरूय आमी बरे भाशेन प्लॅन केल्लें आसा. पूण हे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें पळयलां फ्रस्ट्रेशन कितें आसता तें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन. म्हाजे विरोधक बसला तेंचे कडेन उलयता तेन्ना आमी समजपाचें फ्रस्ट्रेशन म्हळ्यार कितें आसता तें. लोक एक तकली पिसो जाला म्हणटा न्हू, पिसो जाला ते म्हणटा गेले 10 वर्सां कांयच डेवलपमेंट जावना. म्हणजे हांव आतां कितें उलयता ते खटे, म्हणजे असले ते खटेपणा उलयता फ्रस्ट्रेट जावन. मागीर म्हणटा लोकां हांव ही फर्स्ट टायम कॅम्पेनिंगा हावस टू हावस वयता. हांव गेले प्रत्येक इलेक्शना हावस टू हावस वयता. हे काल पयर येयला, फर्स्ट टायम येयला, हे फर्स्ट टायमर आपले ट्राय यो लक म्हण ते गडगडो खेळटा तशें हो गडगडो खेळपा येयला, पॉलिटिकल गडगडो खेळपा येयला. आनी सांगता आपूण कारगिला गेल्लो. हांव ताका विचारता तूं बंदूक घेवन कारगिला गेल्लो, डीड यू लीड ड्युरींग द कारगील वॉर. एक कॅन्डिडेट हांव विचारता, तो कांय फिल्डार नासलो, तो लास्ट तेजो एसायनमेंट आसलो कॅन्टिनान. ही वॉज इनचार्ज ऑफ द कॅन्टीन. नेवीचे कॅन्टीन आसता, म्हणजे लोकांक थिंगा जायत्यो वस्तू दिवपाच्यो, कन्सेशनल रेट सगळ्यांक मेळटा, इवन एक्स नेवीमॅन तांकां मेळटा, सोरो मेळटा. हांव आयकता. आनी टॅक्सी हायरींग तो इनचार्ज आसलो. म्हाका आतां थोडे टॅक्सी भावान कितें सांगलां, हो तेन्ना कमिशन घेतालो म्हूण सगळे टॅक्सीवाल्यां कडेन थिंगा आसतना. सो असले आमकां कॅन्डिडेट दिल्ले आसा आनी आपूण स्वच्छ आनी सारके ऑनस्ट म्हूण दाखयता. असले आमचे लोक तरी. पूण लोक बडी पडपा ना, ते गैरसमज करून घेतात. तेणी डेपॉझीट वाचयल्या पुरो. दुसरो कॅन्डिडेट एक रावला, तांकां खबर ना, ते 2दा म्हाजे कडेन हारले, ते बरे प्रमाणान हारले. तेन्ना तेंचे बरोबर पर्रीकर आशिल्लो, युती जाला तेन्ना MGP आमचो धवलीकर आशिल्लो. हिंगा येवन न्यू वाडेन तेणी कॅम्पेनींग केलें आनी हांव काँग्रेस कॅन्डिडेट आसलो. तेन्नाय हांव ताका जिखोवन दाखयलें तेजेर. लास्ट इलेक्शन परत रावलो आनी ताका संवय आहा एक पार्टीनसून दुसरे पार्टी, आतां तिसरी पार्टी ही तेजी आप म्हण आहा ती. आनी आतां म्हाजेच एक कावन्सिलर हांगा पांडे हिंगा खंय आसतलो हो पळय, तेणें ताका हारायलो आनी बरे मतांनी हारायलो. जो कावन्सील जिखपाक शकना, आमदार जावपाची सपनाच पळयता. आनी तो जिखोन हेच न्हू सुद्दां लास्ट टर्मार ही तो सांगतालो
अरे आपल्या बरी गाडी मेळटली मरे मंत्री जाता तेन्ना कोण आपल्या ती लायट आसतली वयर अशें विचारतालो ही हो फकत सपन येता असले. म्हाका एक सांग आतां लास्ट इलेक्शनाक मुरगांव तालुका जो आसा ते तातूंतल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर बीजेपी आसली पूण आतां दिस टायम समवेर एक चित्र वेगळें आसा. कुठ्ठाळे खंय तरी बीजेपीचे आमदार एलिनान पार्टी सोडली, वास्को कार्लूस आल्मेदान पार्टी सोडली, परत मुरगांव खंय तरी सिटींग MLAचेर आरोप जाले. सो तुमकां कितें दिसता की ह्या फावट बीजेपी मुरगांव तालुक्या भितर आपलो गड राखपाक शकतलो काय ना? हांव एक स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां, गेले ते खेपे हांव जॉयन जाला तेन्ना डिफरन्स जाल्ली की 4य सीट आमकां आयले आनी सगळे लोकांनी तेन्ना श्रेय म्हाका दिलो, अरे तूं जॉयन जातकच अशें जालें म्हूण. आतां सिच्युएशन हांव वयल्यान एक सांगपाक सोदतां, कितेंय तरी प्रेसार आयलें तुमकां बाकीचे लोक सांगता, ग्रावंड रियलिटी दुसरी आहा. आमी चारूय सीट आमी जिखता आनी म्हाका तरी दिसना की दाबोले आमचे हालपा शकता. आमचो बाल्ला किल्लो जावन आसा बीजेपीचो आतां म्हाका लागून. तेच भाशेन आमी वास्कूय हालना आनी मुरमुगांव देखून हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, कितलेय तरी आरोप लायले लास्टाक बीजेपीच जिखतले. आतां कुट्टाडे इट इज अ फायट, पूण हांव जाणा लास्टाक 4य सीट बीजेपी कडेच आसतले. हे हांव कुठ्ठाळे बीजेपीक निवडून हाडपाक तुमचें कितें योगदान आसतलें? लास्ट टायम हालिना येवपाचें कारण हांव अनओपोज जाल्ली तेन्ना भाई आमचे बाब मनोहर पर्रीकर आमचे मान्य आदले मुखेलमंत्री तेणें म्हाजी मदत घेतलेली, सगळ्यान जास्त मदत म्हाजी घेतलेली. हांव म्हाजी कॅम्पेन सोडून थिंगा वयतालो. अनओपोज हाडपाकूय हांव आसलो कान्नाबुदी आनी मागीर निवडून हाडपाकूय 4th पोजिशन आहा तें 1st पोजिशन हांवें केल्लें. सो म्हाका सारको अनुभव आसा. आतांय कुट्टाडे कितें वेवस्थीत करपाचें तें हांव करतलों. आतां हांव कित्याक पयलीं आतां हांव चड म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, म्हाका भायरूय कितले कॉन्स्टिट्युन्सीन आपयता आख्खे गोंयान. हांव वचना कित्याक म्हाजो पयलो हांगा हांव स्ट्रॉंग जावपा जाय, मागीर हांव दुसऱ्यांक हेल्प करपाक. हांव वास्कूय वयतलो, मुरमुगांव वयतलो, कुट्टाडे वयतलो आनी आख्खे गोंयानूय वयतलो. पयर हांव आख्खो दीस एक दीस पेडणे काडलो, आमचे बाब आल्लेकारा प्रवीण आल्लेकारा हेल्प करपाक गेल्लो आख्खो दीस. पूण आतां सद्या आमी हिंगा आसा कित्याक म्हाजे गट करून हांव दुसरे कडेन वयतलो आनी टायम आसा, 2 वीक आहा. पूण एक हांव सांगता, कितेंय कोण कितेंय सांगू, ग्रावंड रियलिटी दुसरी आसा. आतां हांवूच म्हाजे पक्षा सुद्दां सांगपी एक टायम आमी मेजॉरिटी का करपा खातीर हें करपा जाय, कॅन्डिडेट चेंज करपा जाय, थोडे कडेन ते कॅन्डिडेट येयना. पार्टीन वेवस्थीत डिसिजन घेयल्लें आसा आनी ग्रावंड रियलिटी अशी आसा. पयले म्हणटाले लास्ट टायम 13 आयले ते आंकडो दिताले 14-15. आतां तेच लोक सर्वेयाचेर आनी लोकांच्या प्रसिदाद आसा ते प्रमाणे 19 देखून वयता म्हणटा ते. पूण इलेक्शन जेन्ना जवळ पावतली आमचो आंकडो सिंपल मेजॉरिटी तरी हूंय गेल ना. पूण आतां वारो मारपा लागला तसो, हांव म्हणना फूल वारो. हांवें सांगलां हिंगा सुनामी जावपाची आहा, थिंगा तो वारो स्ट्रॉंग जावपाचो आसा आनी ते वाऱ्याचेर 25+ देखून आमी बरे प्रमाणान जावपाक शकता. सो सिंपल मेजॉरिटी मेळपा ना, बीजेपी सत्तेर येवपा ना, दीस इज ओन्ली कायट फ्लायींग बाय द ओपोजिशन. ते सपन येता. हिंगा आमचो कसो सपन येता, हांगा कॅन्डिडेट आहा तो. हांगा सरलो कॅन्डिडेट रिजनल पॅनाचे उलयता, इतलें कन्वर्ट केलें, इतल्यो जमण्यो केल्यो, तांकांच घेवन तो काँग्रेसीन बसलेलो आसा. जे लोकांचेर आरोप आसा हेंय काँग्रेस टायमार जाल्लें तो विसरता. तेणें कितें तो बोटां पळय आमकां दाखयता अशें, एक बोट 4 बोट तेजे कडेन वयता. ताका काँग्रेसीची इतिहास ते लिडरां तो घेवन बसला, तेंचे मातशें कारनामा काडपा लाय. तो व्हडलो एक्टिविस्ट म्हणटा जाल्यार ताका ते कित्याक काडना? आतां ते जिरोयले, आतां दुसरें जेवण जालें. हांव ताका विचारता, तेन्ना एक भाशेन जेवतालो आनी आतां दुसरें जेवण जेवपा लागलो तूं? होच तांकां बोटान दाखोवपी, आमी बोटान दाखोवना आनी होच तेंच्या वांगडा बसला आनी बोटान बीजेपी दाखयता. हें लोक बरे भाशेन जाणा. एक आमी जाणा जावपा जाय, आमचे गोंयचे लोक शिकिल्ले लोक आसा, तांकां बुद्धिवंत आसा, तांकां बरे भाशेन समजता कोण खोटें उलयता, कोण. अल्टिमेटली डेलिव्हरी इज इम्पॉर्टंट, अल्टिमेटली डेव्हलपमेंट इज इम्पॉर्टंट, अल्टिमेटली इन्क्लुसीव ग्रोथ. एक टायमा दुसरो प्रोपागंडार आमचेर कितें चलतालो, आमी कम्युनल. लास्ट टायम तरी 9 जाणां दिले टिकेट, हे फावटी 12 जाणां दिला, मायनॉरिटी आसा तांकां. सो वेर इज द कम्युनल टेक. सो तांकां इश्यूज ना म्हणून कांयच्या काय उलयता आनी फ्रस्ट्रेशन जाल्लें कशें तो उलयता. आतां खंय तरी पळोवंक गेल्यार तुमी एक सिनियर मोस्ट आमदार आतां गोंय विधानसभेचे. बीजेपींतले तुमी आतां सिनियर मोस्ट आमदार आसा. सो फुडल्या मंत्रिमंडळान जेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट फॉर्म करतली, तुमी स्वताचें पोजिशन खंय पळयता? हांव पोजिशन केन्ना कोणा कडेन मागूना आनी हांव अपेक्षाय करना. पूण हांव एक जाणा, हांगा जे बरयल्लें आसता
ते प्रमाणेच आमी भोगपा जाय ती सत्ता आसून दी आनी सत्तेचे भायर रावपाची संदी आसा जाल्यार हांव एक संदी म्हाका आहा ती जाणा फुडले तुमकांय खबर आसतली पूण हांव म्हाज्या तोंडानसून उलोवपाक सोदना एक तरी हांव जाणा सिनियर मोस्ट लेजिस्लेटर डेफिनेटली हांव आसा आनी सिनियर मोस्ट लेजिस्लेटर आनिकूय जातलो 7वे फावटी हांव विधानसभेन वयता तेन्ना आतां प्रताप सिंग राणे काय ना तो रिटायर्ड हर्ट ऑर वॉट एवर तो गेलो आतां कोण आसतलो हांवूच आसतलो सिनियर मोस्ट सो येस आय रिस्पेक्ट सिनियरिटी ऑफ एवरी वन आनी तेच भाशेन हांव समजता म्हाकाय बरें दिसतलें जेन्ना हांव 7वे फावटी पावतलो आनी दुबाव बरें हांव पावतलो कित्याक इतलो म्हाका लोकांचो प्रेम मेळटा पूण तेच बरोबर जेन्ना हांव जेन्ना सिनियर मोस्ट आसतलो म्हाजे सर्विसीस कशे युटिलायज करपाक जाय ते आमचे BJP हायकमांड बरे भाशेन जाणा आनी आज हांव GST कावन्सिलान आसा म्हाका प्रत्येक लिडर वरकता प्रधानमंत्री धरून गृहमंत्री धरून फायनान्स मिनिस्टर धरून हांवें कितले थिंगा काम केलां एक ल्हान धाकटुले आमचे गोंयांतसून GST कावन्सिलार बसून तांकां बरे भाशेन खबर आसा थोडे आमचे गोंय आहा तांकां खबर ना ते पांय ओडपाची प्रयत्न करता ते पांय ओडून कांय फायदो जावपा ना तेच स्लीप जावन पडटले कित्याक म्हाज्या पांयांत तेल लायलें आसा अशें पांय धरता तेन्ना स्लीप जावन ते सकयल पडटले म्हणून हांव तांकां सांगता ओडपाची तुमी प्रयत्न करनाका थोडे प्रयत्न करता ते पूण एक हांव जाणा जेन्ना लोक आमचे बरोबर आसा लोक म्हाजे बरोबर आसा कांयच भिवपाची गरज ना जी एक फ्रेज आमची कायम तुमचे कडेन जाला एक दुसरे कारणाक लागून हांव म्हणटा आमकां तरी परत सत्तेर येवपाक भिवपाची तितली गरजूच ना कित्याक लोक आमचे बरोबर आसा आनी इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मन्स इट इज बेस्ड ऑन डिलिव्हरी इट इज बेस्ड ऑन बिईंग विथ द पीपल आनी कितलेंय काम केलें म्हणून लोकां कडेन ट्रॅक्शन आसपा जाय कनेक्टिविटी आसपा जाय ती आमची सदां आसा म्हाज्या ऑफिसान गेल्यार तुमकां कळटलें आमचें फंक्शनींग कशें तें सिस्टमॅटीक लोकांचें येता तेंची कामां जावपा जाय पेंडींग आहा तें एक खेपे नाजाल्यार फुडले खेपे जावपा हे भाशेन आमी काम केलें आसा गव्हर्मेंट जॉब सुद्दां आमी बरे प्रमाणान गव्हर्मेंट जॉब्सूय हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिल्ले आसा आमच्या युथाक खबर आसा वेर दे फ्युचर लायफ हे आमचे एक खेपे जावना फुडले खेपे जातले ते जाणा या तुम्ही तुमचो मार्जीन कितलो पळयता ह्या खातीर मार्जीन हांव आंकडो दिवपाक सोदना पूण एक हांव सांगता डेफिनेटली इट वील बी वन ऑफ द हायेस्ट मार्जीन एवर वन फ्रॉम डाबोलीम म्हाजे कार्यकर्ता हिंगा सगळे आसा तेंची एक प्रयत्न चालू आसा आनी तेणी म्हाजे तकलेन घातला वी वील विन बाय द हायेस्ट मार्जीन इन एंटायर गोवा हे तेंची प्रयत्न चल्ला ही प्रयत्न जेन्ना तेंची आसा म्हाजे दीस रात मेहनत करता डेफिनेटली निकाल बरो येतलो आमचे वांगडा असले दाबोळेचे भाजपाचे उमेदवार आनी विधानसभेतले मंत्री मॉविन गुदीन जांकां विश्वास आसा जे उलयतना आमकां तांणी सांगलें की हे खेपे ते विक्रमी मताधिक्य घेवन दाबोळेंतल्यान जिखून येतले अशें तांकां आशा आसा दाबोळे भितर केल्ली खुबशीं विकास कामां तांणी आमकां मुखार सांगली आनी मुखा वयलो फ्युचर प्लॅनूय तांणी आमकां सांगलो आमी सद्या आसात दाबोळे मतदारसंघातल्या भाजपाचे उमेदवार मॉविन गुदीन हांच्या प्रचार कार्या भितर